निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी थालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुठां भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगे मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितले खातलो ते पळोवन शेळी विसोवंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जिवेशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या धारवंताच्या दोनय खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारवंक जाय. तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेखामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवे तुमी ते खावंक जाय. हे परी तुमी ते खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाठो बांदा, पांयांक वानो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी ते खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मनजातीक जिवेशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरा दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक खुणा जातले. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संतती तावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचे उतार हे. श्लोक. आमी अर्घा दिवन सेवंतावन ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सर्वेस्परान म्हाका केल्या उपकारा खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं? सडवणेचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव काडटलो. श्लोक. आमी अर्घा दिवन सेवंतावन ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण भोव मोलादीक. सर्वेस्परा हांव तुजो साकर, तुजो साकर हांव, तुजे साकरणेचो पूत. तुवें म्हज्यो सांकली तुटयल्याय. श्लोक. आमी अर्घा दिवन सेवंतावन ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराक हांव अर्घां बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडटलो. सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे परजे मुखार हांव पाळटलो. श्लोक. आमी अर्घा दिवन सेवंताव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. जे कितें सोमयालागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतार हे.
सांजवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापास शिवेची आपली वेळ घडी लागी पावली म्हूण जाणासलो. संसारांत असलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचे जेवण चलतले जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय फाटी वेता म्हूण जेजू जाणासलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रूसशी आयलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आचचो ना. पेद्रून ताका म्हणलें, तशें जाल्यार सोमया म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजें माथें धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण न्हाला ताका आनी मुखार धुय जाय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नात. आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणासलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसोन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुय जाय. हांवें तुमकां केल्लें बरेस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतार हें.